तुम्ही सगळा बऱ्या भलायकेन आसात म्हणून हांव फात येता. तुमकां घरा भितरच बसून खंडीत जावन बोर जाला आसतलें. बेगीनच हें लॉकडावन आखेर जावन दी, तुमकां इस्कलाक वचूंक जावन दी म्हणून आमचें मागणें. मोगाळ भुरग्यांनो, ह्या लॉकडावना मदीं तुमचो बोवार्थ जीव दवरूंक तुम्ही प्रयत्न करतात म्हणून तुमची ही सवालां आयकतनाच आमकां कळटा. सगळ्यांच्या घरा मागणे, तेर्स, वांजलाचे वाचप, नोवेना, मोरयाळ गितां हें सगळें तुम्ही म्हणटात गायतात म्हणून आयकून हांव संतोष पावता. मागणें जावन आसा आमच्या बोवार्थाचे बुन्याद. जायत्या वर्सां आदीं टिपूच्या काळार आमचे पुर्वज बंदडेंत आसले म्हणून तुम्ही आयकलां जावन पुरो. तांणी तांचे घरदार सांडले, मायगांव सांडलो, पूण बोवार्थ मात सांडूंक ना. तांची देख आमी घेवचे, तांचे तोन आमी घेतिल्लो बोवार्थ आमी आमचे मुखले पिळगेक दिवचे. देखून भुरग्यांनो, तुमच्या बोवार्थान तुम्ही शेळे नाकात. जेजूक साक्ष दिवंक तुम्ही उपगा नाकात. जेजूक केदाळा तुम्ही तुमच्या जिणेन जागो दितात, थवळ जेजू तुमचो फुडार नंदन करता. तुमकां कसलेय जिणेन समस्या येवन दित ते फूड करूंक तुमकां साध्य जाता. इतलें सांगून तुमच्या सवालांक जापी दिवंक हांव फुडें सरता. पळया आज कोण लायनीर आसात म्हणून. पयले सवाल विचारता जस्विया मिनल पिंटो. जस्विया मिनल पिंटो. जस्वियाचे सवाल कसले म्हणून आमी आयकूया. गुड मॉर्निंग फादर. म्हजें नांव जस्विया मिनाल पिंटो. हांव सेंट आग्नेस स्कुलार 5th स्टँडर्डार शिकता. म्हजें सवाल जावन आसा, हांव ह्या संवसाराक येवच्या पयलें खंय आसली. म्हजे फ्रेंड म्हणटा आदल्या जल्मांत आमी पेटो, जळार, मांकोड जावन आसल्या, पूण ह्या जल्मांत आमी मनीस जावन जल्मल्यात. हें सारकें गी फादर? हाय जस्विया, आदल्या जल्मांत आमी मांकोड, पेटो, जळार जावन आसल्या म्हणून सांगले ते तुजे फ्रेंड भौशेक हिंदू फ्रेंड आसचे. कित्याक ती तांची पातयणी. आमकां एकच जल्म, मुखलो या पाटलो जल्म म्हणून ना. आमी बरें केल्यार मुखल्या जल्मान बरी मनशां जावन या उंचल्या वर्गाची मनशां जावन जल्मता म्हणून, आनी वायट केल्यार मुखल्या जल्मान आमी पेटो, मांकोड, जळार अशे कीळ वर्गाची जावन जल्मता म्हणून ती पातयेतात. आमी पातयना. आमी खंय आसल्या अशें म्हणून तुवें विचारलें. वय, आमी देवाच्या त्या बृहत योजनांत आसल्या. ताचें म्हणलें कितें आसा तें आमी घेवच्याक या तांतू आमी वांटून घेवचें म्हणून देवान आमकां ह्या संवसाराक धाडलें. फुडें ह्या संवसारांतली आमची जिणी जाल्या उपरांत आमी पेटो, मांकोड जायना, बदलाक आमी पाटीन देवा सरशी वयतल्या. ताच्या सांगता ताच्या सुखांत आमी वांटो घेतल्या. वायट केल्ल्यांक थोडो वेळ पातकाचें प्राजीत करूंक आसून पुरो. आमी देवाच्या सारके आनी सुरपायेचे, पूण मन जातीक देवान तशें रचूंक ना. देखून मेल्या उपरांत आमी देवा सरशीन वेता शिवाय मन जाती जायना. देव करी करूं जस्विया तुज्या अपुरबायच्या सवालाक. बरें, आमी फुडें या. फुडले सवाल विचारता जीनन सिक्वेरा. जीनन सिक्वेरा शिरताडी फ्रिगेजेचो. ताचें सवाल कसले म्हणून आतां आमी आयकूया. गुड मॉर्निंग फादर अंकल. म्हजें नांव जीनन. हांव शिरताडी फिर्गसीचो. हांव माउंट कार्मेल इस्कॉलांत शिकता. म्हजें सवाल अशें, हांव व्हडलें जाल्या उपरांत म्हाका एक सन जायचें. सन जायचें जाल्यार हांवें काल करचें. थँक्यू फादर. हे जीनन, बरें सवाल विचारलाय तुवें. तुका सांज जावंक जाय म्हणून आयकून म्हाका वर्त संतोष. हें तुका मात्र न्ही, आमी सुमेस्तांक देवान दिल्लें आपोवणें. आमकां सगळ्यांक सांत आनी सांतिणी जावंक आपयिल्लें आसा. सांगलें बरी, तुका कसलो सांत जावंक जाय? सोमारा दिसा शिरताडीन जावची ती सांतगी म्हळ्यार ही एक खंयची सांत गाय? थोडी उडी मम्मी म्हणटाले तसलो सांत जावंक जाय की
या संवसारांत बरें कर सर्गाक गेल्लो सांत जावंक जाय. खंडीत जावन दुसऱ्या वर्गाचो सांत जायचे म्हणून तुका आशा आसतली म्हूण हांव चिंता. ही आशा तुजी तुज्या मोतीन घाल्ल्या तुज्या डाडा मम्माक पयलें हांव दिनू आसता. सांत जायचे जाल्यार आमी जेजूची खुशी करीत. ताची खुशी आमकां कशी कळीत जाता. खंडीत जावन आमच्या वडिलांक आमी केदाळाक काल जाता चड आमी देवाची खुशी करता. सांत जावचें म्हळ्यार देवाचें जिवीत जियोवचें. देवाचें जिवीत मोगाचें जिवीत. मोगान जियेल्ल्या वेळार आमी सांत जाता. तुका वळख असो पुरो जेजूचें ल्हान फूल तेरेस. ह्या जेजूच्या ल्हान फूल तेरेसान व्हडली कामां करूंक ना. ल्हान कामां वर्त्या मोगान वर्त्या त्यागान तिणें केली. देखून तुकाय दिल्ली ती ल्हान कामां वर्त्या मोगान कर. डाडा मम्मीचें आयक, तांकां विधेय जा. तोवर तूं वर्तो सांत जातलोय. असली आशा न्हय मात्र आतां तूं व्हड जातना आनी मुखारी आसोनी म्हणून हांव आशेतां. तूं एक काम कर, सर सांता भक्तांची जिणी तूं वाच. तुका पसंत जावच्या एका सांताक तुजो पात्रोन सांत करून घे. ताचे कडेन केदाळे माग. तोच तुका एक वर्तो सांत करतलो या एक सांत जावचें कशें म्हणून तो शिकयतलो. जिनाना तुका बरें मागता. तुजें बरें जावन देव बरें करून सवाल विचारल्याक डाडा मम्माक हांव विचारलो म्हूण सांग. बरें, फुडें सियेना आशेल वेगस मुखलें सवाल विचारन आसा. ताचे सवाल कितें म्हणून आतां आमी आयकुया. म्हजें नांव सियाना शेल्वेगस. हांव सेंट एग्नीस स्कूल फर्स्ट स्टँडर्डान शिकता. म्हजी फिरगस बाजोडी. म्हजे सवाल सर्ग कितले व्हडले आसा फादर? सर्गाक गड मेरो आसात गी. थोडी म्हणटात सर्ग वयर आसा. वय गी फादर? गुड. बरें सियेना, हांव सर्गाक येदोळ वचोंक ना. त्या देखून सर्ग कसो आसा केदो व्हडलो आसा हांव तुका कशें सांगू. पळय सियेना, सर्ग एक जागो न्हय. एक जाग्याक ह्या वस्तूक एक आकार आसता. एक गड आसा. एक गड आसा. अंतर आसता. पूण सर्ग एक स्थिती. ती आमकां पळोवंक मेळच्या की चड भोगूंक मेळटा. दाखल्याक पळय, थोडे पडी तूं मम्मीच्या उस्क्यार स्वस्त न्हिदताय. तुका संवसार ओम तवतालो जाल्यारय कळना, खबर ना. कोणाकच तूं भियेनाय. तुका देव सर्गींची रूच हांगाच ह्या संवसारांत चाखोवंक दिता. तुज्या घरा एक तुजी बर्थडे पार्टी जाता ना, तुका संतोष जाता न्हय वे. केदोळे अशीच पार्टी आसल्यार, केदोळे अशेच सयरे आयल्यार, केदोळे तुका अशेच गिफ्टांनी बरें दिल्यार कितलें बरें आसतें अशें म्हणून तूं चिंताय. सोमामू वय, तसो तो सर्गींचो अनुभव. सोमी आमकां हो सर्गींचो अनुभव संवसारांत भोगूंक दिता. देवा सोवे आमी सदां खुशाल करीत आसता, कित्याक ताचे वेंगेन आमी सुभद्र आसा. सर्ग वयर आसा म्हणून आमी दाखयता मात्र, पूण तो वयर ना, सकलाय ना. तो सगळ्यांनी आसा. तो तुजे भितर आनी म्हजे भितर आसा. तो खंय आसा म्हणून चिंतून बसनाका, वा तो कितलो व्हड आसा कितलो ल्हान आसा म्हणून खंत करनाका. त्या सर्गींच्या रसान कशें भितर सरचें, तो सर्ग कसो आपणावचो, त्या सर्गाचो अनुभव आमकां हांगाच कसो जावचो म्हणून चिंत. तशें केल्ल्या वेळार तुका खंडीत जावन सर्ग हांगाच अनुभव करूंक मेळटलो. देव बरें करूं. सवाल विचारल्याक फुडल्या सवालाक आमी या. मार्वेल मेरियन क्रास्ता फुडल्यान सवाल विचारन आसा. ताचे सवाल कितें म्हणून आतां जाणा जावया. गुड मॉर्निंग फादर. म्हजें नांव मार्वेल मेरियन क्रास्ता. हांव बाजोडी फेरगजीतां. हांव सेंट एग्नेस सेकंड स्टँडर्डान शिकता. म्हजे सवाल, देवाक भूक लागता गी फादर? देव कितें जेवता फादर? हॅलो मार्वेल मेरियन.
गुड मॉर्निंग. देवाक भूक लागता की वय खंडीत जावन देवाक भूक लागता, पूण ताका आत्म्याची भूक, खाणाची भूक नाही. आमी मनशां देखून आमकां भूक लागता, आमी भूक लागल्या वेळार जेवता. पूण देव आमच्या सैमाचो न्हय, तो एक स्पिरीट. आमच्या बरी ताका तान भूक ना. जेजू कुर्सार कळटना म्हाका तान लागता म्हणालो, पूण ताची तान आत्मे सालवार करची तान, ताची तान आत्मे सालवार करची तान जावन आसली. समारियेचे स्त्रियेकडे उलोवन आसतना म्हाका तान लागता, म्हाका इल्लें उदक दी म्हणून जेजू म्हणालो, पूण तो उदक पिवंक ना. उपरांत आपोस्तलांनी पेटेतावन ताका थोडें खाण हाडलें, पूण जेजू जेवलो ना. बदलाक कितें म्हणालो तो? देवाची खुशी करचेंच म्हजें खाण आनी पिवण म्हणालो. तशें मार्वेला देवाक लागची भूक विंगडच. आमी सगळ्यांनी संतोष करीत आसचे, ताच्या मोगान आमी सदांच रावचे, आनी आमी ताचे तावन घेतलो तो मोग हेरांक दिवन हांगाच ह्या संवसारात सर्ग करीचे. आमी सगळ्यांनी साल्वासांव जोडचे. ही जावन आसा ताची भूक, ही जावन आसा ताची खुशी, हीच ताची तान आनी भूक. साऊल विचारल्याक देव बरें करूं. मार्वल मेरियन क्रास्ता तुझ्या फुडाराक बरें मागता. बरें, आमी फुडें या. मुखले सवाल विचारनासा कुलशे करतावन सारा एंटोनिया डिसोजा. सारा एंटोनिया डिसोजा, तुझे सवाल कितें म्हणून आतां आमी आयकता. गुड मॉर्निंग फादर. हांव सारा एंटोनिया डिसोजा कुलशेकरतान कॅम्ब्रिज स्कुला 4th स्टँडर्डार शिकता. म्हजे सवाल जावन आसा म्हाका वाण दिवचें मम्मीन, पूण हांवें तिका थँक्यू मम्मी म्हळ्यार म्हाका न्ही जेजूक थँक्यू जिजस म्हूण सांगूंक म्हणटा. हांवें कित्याक जेजूक थँक्यू जिजस म्हणचें? येस, गुड. हाय सारा. पयल्यान पयलें हांव तुज्या मम्मीक शाबासकी पाठयता, कित्याक तिणें तुका सारकें शिकयलां. खंडीत जावन तुज्या मम्मीन तुका जेवण तयार करून दिल्लें, पूण तें खाण आमकां अल्टिमेटली कोणातावन मेळिल्लें? देवातावन तें मेळिल्लें. देवान जर आमकां दिवंक नातलें तर आमच्या लागीं कितेंच आसतना. तो जावन आसा सर देण्याचें उगम, सर बरेपणाचो अरंग. देखून आमी देवाक सदांच अर्घां दिवचे. खरी एक पोटी जेवच्या पयलें तूं देवाचो उडास काड, देवाक थँक्यू म्हण. तशें म्हणल्या वेळार देवाची वडवीक बिलकुल चडना, बदलाक ताका थँक्यू म्हणटाना ताचे कृपेन आमी वाडत वेता. न्हय मात्र खाणा खातीर आमी थँक्यू म्हणचे, ताच्याके चड देवान आमकां हेर रितींनी बरेंपण केलां, हेर जायतें आमकां ताणें दिलां. ताका सगळ्यांक आमी देवाक अर्घां दिवचे. ग्रॅटिट्यूड इज द बेस्ट एटिट्यूड. कितलें चड तूं थँकफूल जाताय, कितलें चड तूं ग्रॅटिट्यूड दाखयताय देवाक आनी हेरांक अर्घां दिताय, तितलें चड मोगाचें भुरगें तूं जाताय. थँक्यू सारा. सवाल विचारल्याक आमी फुडें वेता. मुखलें सवाल प्रिन्स क्रिस्टन क्रास्ता. प्रिन्स क्रिस्टन क्रास्ता विचारनासा ताचे सवाल कसले म्हणून आमी आयकुया. गुड मॉर्निंग फादर. म्हजें नांव प्रिन्स क्रिस्टन क्रास्ता. हांव माउंट कार्मेल स्कुलान शिकता. हांव 5th स्टँडर्डान शिकून आसा फादर. जेजू सगळ्यांनी आसा. जेजू माड्यार आसा आनी माड्या वयल्या बोंड्यार आसा, पूण तो बोंडो सकला पडटाना जेजूय सकला पडटा गे फादर. जेजूक दुखता गे फादर. ओके. हाय प्रिन्स, तुझे सवाल बरें आसा. तूं मुखार एकलो सायंटिस्ट जातलोय म्हणून म्हाका भोगता तसली लक्षण तुजे थंय दिसून येता. कितेंय जावं प्रिन्स, पळय, देव सगळ्यांनी आसा. ताचो प्रभाव, ताचो उजवाड पडनातलो जागो ना, सुवात ना. पूण देव सगळ्यांना आसा म्हणटाना तो खंयच्या रुपार आसा हें आमी पयलें समजाचें. पळय, आमी एका जाग्या आनी वेळाचे निर्दिष्ट परिधी भितर आसा. परतून सांगता, आमी एका जाग्या आनी वेळाचे निर्दिष्ट परिधी भितर आसा. पूण देव तसो न्हय. देव
ते बरी ते भायर आसा तो आमी आसले बरी ना. एक दाखलो दिवचो तर पळय, तूं बास्केटबॉल या व्हॉलीबॉल खेळटाय जावं पुरो. बास्केटबॉल आसा, तूं ड्रिबल करताय. ड्रिबल करतना कितें जाता, ताचे भितर वारें आसा. बॉलाक मार जावं पुरो पूण वाऱ्याक मार जायना. बॉलाक मार जाता पूण वाऱ्याक मार जायना. चित्या एक बल्ब आसा, तुवें पळयला एक इलेक्ट्रीक बल्ब आसा. तो बल्ब पडटा आनी फुटता. बल्ब सकला पडटा आनी फुटता. पूण तांतल्या उजवाडाक मार जाता की जायना. कित्याक त्या उजवाडाचें रूप दुसरें, बल्बाचें रूप दुसरें. तशेंच वस्तूतय देव आसा म्हणटाना ताचो अर्थच दुसरो. देवान ती वस्त रचल्या देखून रचल्या रचणाराची कांय थोडी सावळी, कांय थोडो स्पर्श त्या वस्तूचेर पडला आनी ते रितीन देव ह्या वस्तूंत आसा. देखून ती वस्त नाश जाताना देव नाश जायना, कित्याक तो दुसऱ्याच प्रकारांत त्या वस्तूंतय आसा. बरें, ही जबाब तुका पावतली म्हणून चिंता आनी तुका बरें मागता. देव बरें करून तुज्या सवालाक. बरें म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमकां सुमेस्तान देव बरें करून तुमच्या ह्या एपिसोडान तुमी विचारल्या सवालांक. मुखल्या एपिसोडान परत मेळया. तोवर पर्यंत तुमचो बोवाट सांबाळा, बरीं भुरगीं जाया, आवय बापायक खाल जाया, लॉकडावनांत आळसाय न्हिद नाकात. तुमची देणी उर्जीत करा आनी कितें बरेंपण करूंक जाता तें करा. तुमकां हांव बरें मागता, सुमेस्तान आनी प्रत्येक जाण भुरग्यांक देव बरें करूं. परत मेळया मुखल्या एपिसोडान. ऐक देवा ऐक